लास्ट वीक मतदार राजा ह्या कार्यावळीक इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लास्ट वीक आमी कवर केल्ली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आयज आमी आनी एक एपिसोड करपा खातीर आनी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ले आसा, ती म्हळ्यार मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी शेजारेक आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी सद्या आमी कोलवाळच्या पुलाचेर आसा, पुला कडेन पावल्ले आसा एंड हो पूल काडल्या नंतर पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरू जाता. आतां पेडण्या हांगासर जायत्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटल्यो, आयकपाच्यो आसा, तेंचे व्ह्यूज जाणून घेवपाचे आसा. आनी हो एक असो रस्तो आहा ज्या रस्त्याचेर आमी आसा, नॅशनल हायवे, जंय कितलेशेच लोक येता वता दिसपट्ट्याचेर. कारण पेडण्या ह्या मतदारसंघातलो जो सारको नॉर्थ जो सायड आसा ती म्हळ्यार पत्रा देवी, थंयच्यान पेडण्याच्यान जायते लोक पणजे म्हणा किंवा बाकीच्या शारांनी कामाच्या निमतानी 2 व्हिलर 4 व्हिलर घेवन येता. हो रस्तो सारको असो भरपूर गरजेचे आसा. कितली वर्सां जालीं हांगासर हो रस्तो चालू आसा, करतात आनी ताजो इफेक्ट दिसपट्ट्याचेर ट्रॅवल करपी जे लोक आसा तांकां भोगचो पडटा. आनी जायते एक्सिडंट आमकां आयकपाक येतात. खुबशे एक्सिडंट ह्या एरियेन जाल्ले आमकां आयकपाक येता बिकॉज ऑफ रोड. आमी हेल्मेटा खातीर, सीट बेल्टा खातीर, सगळ्या गोश्टी खातीर फायन घालतात, पण रस्तो जर सारको ना आनी ताच्या खातीर एक्सिडंट जाता जाल्यार कितें प्राधान्य आसा. आनी हाजेरूय खुबश्यो डिबेट जावची गरज आसा. रस्तो सारको आसपाकूच जाय, तो जरी टेम्पररी युजा खातीर सुद्दां जर केल्लो आसा तो बरोबर आसपाक जाय, जाणे करून एक्सिडंट जावपाक जायना, कोणी आपलो जीव गमोवपाक जायना. ते खातीर आमी सद्या विकास सोदपा खातीर वता. पेडणे जे मतदारसंघ आसा, बट अशें म्हणटात, आयकपाक आमी खुबदां अशें म्हणटात की विकासाचो जो रस्तो आसा तो खरेंच खूब कठीण आसता अशें म्हणटा. पूण आयज आमकां तें प्रूव जालां. आमी पळोवपाक शकता विकास सोदपाक वयतना अशा तरेचो रस्तो आसा की खरेंच कठीण रस्तो आसा पावपाक विकासा कडलो. आनी तरी हांव मागता की आमकां ह्या कठीण रस्त्या वयल्यान तरी विकास दिश्टी पडपाक जाय, विकास पळोवपाक मेळपाक जाय. कारण असो रस्तो जो भरपूर कठीण श्रम घेवन आमकां वयचो पडटा. आनी आमच्या आंगाक बॉडीक तर भरपूर त्रास सगळ्यांचे जातले, जे येता वयता ते फक्त आमकांच न्ही, जितले लोक ट्रॅवल करता रस्तो तुमी पळोवपाक शकता. आनी कितलेशीच वर्सां जालीं हे रस्त्याची कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. मातशें स्पीडअप करून जर बऱ्या तरेचे रस्ते, जे सर्वीस रोड आसा तो बऱ्या तरेचो मातसो दिल्लो यूज करपाक लोकांक जाल्यार चड बरें जातलें आसलें. पूण कांय ना, विकासाचो रस्तो हो सदांच कठीण आसता. मतदार राजा ही कार्यावळ आमी घेवन आयिल्ले आसा, कारण मतदार राजा जेन्ना वोट करता तेन्ना मतदार हो सदांच राजा आसता आनी 5 वर्सां मतदारूच राजा आसता. कारण तांणी निवडलेलो सरकार, तांणी निवडलेलो MLA हो ताज्या मतदारसंघान कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून आयिल्लो आसता. सो ही गोश्ट लक्षात दवरात की बाबा तुमचें मत खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी तोरशा हांगासर आसा आनी आमच्या कडेन एक मानेस्त आसा. तुमचें नांव? सत्यवान धुरी. सतन बाब, म्हाका सगळ्यान पयलो विचारता, फाटल्या फावटी जेन्ना 2017 इलेक्शन जालें, हांगासून बाबू आजगांवकर निवडून आयलो MGPच्या टिकेटीचेर, तेन्ना MGP म्हणून मतां मारलेली काय लोकांनी कितें दिसता, म्हणजे इन जनरल MGP म्हणून मतां मारलेली की बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारलेली? आमी कितें, बाबू एक कार्यकर्तो बरो आहा आमचो पेडणे तालुक्यान, आनी सगळे हे बी कार्यकर्ता कितें खंयचे प्रॉब्लेम आसले कितें जाल्यार सॉल्व करता रस्त्याचे आनी कितें अशें. तेका लागून आमी बाबू पळोवन मतां हाडलेली. बाबूक पळोवन मतां? हय हय. नॉट बिकॉज ऑफ MGP किंवा पार्टी म्हणून? आमची पार्टी अशें ना. आतां कितें, बाबू मागीर MG सोडून BJPन येयल्लो न्हू. आतां BJP सरकार गोंयांत मातशें काम करता सगळ्याक, तेका लागून मागीर बाबूराक धरून आमी रावता. बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारलेली लोकांक काय MGP म्हणून मतां मारलेली? तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता MG म्हणून मतां मारलेली. MG तशें खूब हे आसा. MG म्हणून मतां. MG म्हणून मतां मारलेले. आमी चांदेल जे जंक्शन आसा थंय आसा. आमच्या बरोबर एक मानेस आसा. बाई, तुमचें नांव? विजय कृष्ण गांवस. विजय बाब, म्हाका सांग, एक हांव पयलीं पासून सुरवात करता, येतात प्रश्नांचेर आतांच्या. म्हाका एक सांगात की 2017 बाबू आजगांवकर निवडून आयलो, तो MGPच्या टिकेटीचेर रावलो. सो ताका MGP म्हणून मत मारलेले, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, मोगो पार्टी म्हणून, काय बाबू आजगांवकर म्हणून? मोगो पार्टी. मोगो पार्टी म्हणून मत मारलेलें. मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी हासापूर हांगासर आसा. म्हजें नांव नकुळ मळी. लोकांनी मतां मारतना MGP म्हणून ताका मतां मारलेली काय बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारलेली? ओवरऑल जेन्ना पळयता तेन्ना कितें दिसता? म्हाका दिसता तेन्ना बाबू आजगांवकर म्हण
मत मारले लोकांनी हय मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी सध्या पेडण्या मार्केटान पावल्या जी म्हत्वाची जागा आसा हांगासरली आनी हो जो जंक्शन आसा तो कनेक्ट करता जायत्या तेंचे सिटींग कोरगांव म्हणा किंवा बाकीच्यो सिटी आसा बाकीचे गांव आसा ताका एक मानेस आसा आमच्या बरोबर बाई तुमचें नांव तुळशीदास हळदणकर लोकांनी MG म्हणून मत मारिल्ले की बाबू आजगावकर म्हणून मत मारिल्ले MG म्हणून मारलेले चडशांनी MG म्हणून मारले MG म्हणून मारलेले MGP मारली MGP म्हणून लोकांच्या मनान MGP पार्टी करतले अशें कितें आशिल्लें हय MGP करतले आणि निवडून येयल्या उपरांत आमकां कितें तरी मदत म्हणजे स्थानिकांक अशी आशा असली की कामां जातली आमी सध्या पराष्ट्र पेडणे हांगासर आसा आनी बरें एक म्हाका वाट दिसली आनी हांगा रावोशें दिसलें आनी काय मानेस्त आशिल्ले हांगासर जांचे वांगडा उलोवन खरेंच बरें दिसलें एक 2 मिनटांच्या पयलीं उलयलाय बीन हांव आनी बसोन तांचे कडेन आनीक गजाली करूच्यो आशिल्ल्यो बाई तुमचें नांव एकनाथ हरमलकर एकनाथ आनी पांडुरंग अर्जुन मयेकर बाई हांव न्ही काय प्रश्न विचारता सिंपल आसा म्हणजे 2017चे इलेक्शन जालें पळय तेन्ना बाबू आजगावकर MGPच्या तिकेटीचेर निवडून आयलो पयलींचे सुद्दां इस्टार इस्टार वोटींग केलां हांवें पयलीं फर्स्ट आशिल्लें फर्स्ट 61 सालान 63 सालान पयले ते वोटींग केलां ती तेन्ना कितें कोणाची खंयची पार्टी आशिल्ली MG म्हण तेन्ना मात कितें MG तूं बारीक लोकांक सामकी हें करता 17 वर्सां तूं बानवटकर आसा सर 17 वर्सां सर बारीक लोकांक हें करतालो पूण हे 3 मंत्री सगळे 3ूच बानवडकराच्या टायमाक 3 मंत्री मागीर हें जालें तेंपतार थोडे हेंच्यांनी मागीर वाडयले काँग्रेस जाली ती 2017चे जेन्ना इलेक्शन जालें न्ही बाबू आजगावकर MGPच्या तिकेटीचेर निवडून आयलो लोकांनी बाबू आजगावकर म्हणून मारिल्ले मत की MGP म्हणून मारिल्ले तर MG ही लोक वळखता MG कितें बाबू आजगावकराक आनी बाबू हरमलकराक तशें वळखनात कित्याक तर MG पूण तो मागीर हें जालो ते हेंच जालो आनी आतां तो थंयसर तसोच हें करतात बाबू आजगावकराक आतां सध्या बाबू आजगावकराक तुमकां कितें दिसता बाबू आजगावकर म्हणून मत मारले काय MGP मी पहिले MGकच मारलेले MG 2017च्या इलेक्शनाक MG ना म्हाका दिसता MGP म्हणून पळयल्लो आसतलो MGP म्हणून पळयल्लो ताच्या नंतर मागीर तो फुटून BJPन गेलो लोक बेजार बीन जाल्ले अशें ना बेजार ना कित्याक पयलीं इलेक्शन जाता न्ही खंयचो आमदार जालो तरी एक्सपेक्टेशन आसतात मातशें कितें तरी करतलो म्हणून बरोबर एक वर्सभर तरी आसतात मागीर ते कितें रिजल्ट करतात ते तेंचे हेचेर पूण एक सादारण 1-2 वर्सां तरी कितें तरी आसता होप आमी बाबू आजगावकर म्हणून आमी नकळी आसली कोण कहो ते पूण आमी MG म्हणून तेका वोटींग केल्ले MG म्हणून आमी मतदान संघान तेका निवडून हाडलेले पूण तेणीन जर आपले जर स्थान जर सारके दवरूंक जाय आसले जाल्यार तशें MG जसो पयलीं आतां आमी आयकतात पळय MGन अशें केलें तशें केलें तशें कितें तरी तेणी करून दाखोवंक जाय आसलें नरेश्वर भुज्जी प्रभाकर आनी विष्णू MG म्हणून मारले MG म्हणून तुमकां कितें दिसता MG म्हणून मारले ते आता उडक्यो खंय घेतोय ते आमच्यान सांगत होते ह्या झाडारसून त्या झाडार न्हू सारकें तुमी कितें म्हणटा ते जाय MG म्हणूनच मारले तेका ते मागीर जेन्ना ते पक्ष बदलून BJPन गेले तांकां कोण विचारणार आमकां विचारणारो आसा तुमी तेन्ना आमकां support करताले. आमकां विचारणारो आसा तांकां कोण धरचून ते फाल्यां गेले काय तुमी म्हणटात तांकां बुड्या हेरेच करा भितो असले आमदार आसता ते हांव कित्याक विचारता कारण इलेक्शना पयलीं आमी खुबशे क्लॅचीस म्हणजे झगड्यो बीन पळयलेल्यो MGPचे कार्यकर्ते आनी BJPचे कार्यकर्ते आतां तांकां मागीर नाशक तांच्या कडेन कांय नासता जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना लोकां कडेन उलोवप बीन कितें जाल्लें तशें काय ना तें जाल्लें तशें जावकूच ना वायट दिसता पूण तशें करता तेन्ना पक्ष बदलता तेन्ना पक्ष तेन्ना वायट दिसतात न्हू सांगतात हें करतात हें जातात न्हू आमी सध्या इब्रामपूर हांगासर टिट्यार आसा टिटो एक अशी जागा आसा जंय हांगासर सांजच्या वेळार सगळे गांवचे जे लोक आसा ते एकठांय येवन गजाली करता उलयता एक लोकांनी MGP म्हणून मतां मारिल्ली तांकां काय बाबू आजगावकर म्हणून मतां मारिल्ली तुमकां कितें दिसता ॲज बाबू आजगावकराचो इब्राम म्हणजे पेडणे मतदारसंघान थोडो फार ओड आहा तेचो आनी लोकांक हेल्प करता तो ना अशें ना चड करून लोकांनी बाबू आजगांवकर हे व्यक्तिगत मारलेले मतां हय तुमकां कितें दिसता बाबू कितें म्हणून मत मारलेलें म्हाका दिसता कितें जाणा तूं MGकच मतां घालपाची MG हय बरोबर MG म्हणून ताका मारलेलें MG म्हणून मत हय जेन्ना अशे पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन येता पळय तेन्ना कितें वायट बीन दिसता एक जनरल जर पळयत जाल्यार
मातशें वायट दिसा केन्ना कशें आतां समजा बाबू आतां BMG नासलो आमी MG भाशणान धांवले मागीर बाबू परत BJP समजा येयलो तर परत BJP धांवचें पडटा पयलींचे कार्यकर्ते जे आसता BJPचे ते कितें ते मागीर म्हणटा हे MG नासले आमच्या वाटेन येयले अशें जाता न्हू मातशें हे जाता क्लॅशीस आसता पयलीं मातशें जाता हय हय ते सगळे जाता न्हू तशें वायट दिसले कितें दिसलें तुमकां आता तू फिलिंग जाले थोडेशे की आमची MG आसांक जाय आसली अशें तांकां लोकांक दिसले. मंत्री फुटोवन दुसऱ्या पक्षान वयता पळय तेन्ना मत मारप्यांची फसवणूक जाता. 100% तांकां खंय तरी दुखता ना तेंच्या काळजाक खंय तरी दुखता हे मनीस आपलो बरो आसता तो काम करता तेन्ना तो फुटता तेन्ना कितें तरी मनाक लागता ना हेणी फुटांक जायना म्हणा. विकास आज कसो आसा खंयलोय मंत्री खंयल्याय मतदारसंघात रावलो तर तेणी प्रामाणीकपणे त्या मतदारसंघाचो कार्य करना ह्यात मंत्र्याचा कार्य आसा आणि त्याच बरोबर विश्वासात घेणं यात सुद्धा त्यांचा कार्य असा. हे न घेता काही कार्यकर्ते उधळपट्टी करतात आणि नको ते सांगतात आणि त्यांच्यावर दबाव वाटतात आणि त्याच्यामुळे त्या गावाचा विकास काय होईना नाही आणि मग ते आकडेवारी चालू असता. मागीर तो पक्ष फोडून म्हणजे पक्ष तोडून तो BJPन गेलो. लोकांक दुखले त्यांना ते नव्हतो तो आमचो परिकार कोणता मनोहर पर्रीकर न्हू त्यांनी आमचे बरे हे केल्ले आणि आता त्याच्या ह्याच्या जीवार यांनी मजा मारली. त्यांनी आता आमचे पेट्रोल 60 रुपयान दिले आता यांच्यानी 100 रुपये केले. वाट दिसले म्हणा अरे तू येयला कित्याक कसो येयल्लो येताना कसो येयल्लो तू मागीर वाट दिसतले न्हू कित्याक लागून आणि एक कितें दिसता तुमी येतात आणि वयतना सांगना येताना सगळं पांयां पडटा वयतना काय सांगना हांगा अशें काय नॅगेटीव कोण उलोवंक ना म्हाजोय चड लोकां कडेन संपर्क येना पण लोकांक तशें दिश्टी पडोंक ना. ताच्या नंतर तो फुटोवन BJPन गेलो लोकांक वायट दिसले. हय वायटच दिसलेच न्हू MGसून BJPक वचप म्हटल्यार वायटूच दिसले. लोकांक काय विचारूंक बीन ना तशें तशें काय ना तेणे आपल्या स्वार्थाक लागून तो एका BJPक गेलो. आमी नकळीच असली जेन्ना MG म्हणून आमी हाडलो पळय ताका आनी अचानक आमकां कळ्ळें की तो BJPन गेलो म्हणून आमच्या हरकिल्याक कितेंच ना पूण BJP आनी MG कितें MG म्हणून हाडले जाल्यार MGच म्हणून रावंक जाय आसलो. तो BJPन गेलो केन्ना तो लोकांक खबरूच ना मागीर केन्ना पेपरार पळयले TVर पळयले तेन्ना कळ्ळें की तो BJPन गेलो म्हणून. हे फुडाफुडीच्या राजकारणा कडेन तुमी कशें पळयतात. फोडाफोडीचे आतांच कळ्ळे सगळ्या संपूर्ण भारतानं तशें चल्लेलें आहा ते आमी तरी आनी तेचेर कितें सांगपा सरकार करूंक जाय गव्हर्मेंट करूंक विकास करूंक जाय जाल्यार खंय तरी कोणाक तरी डायवर्ट करचेच पडटा ते तूं आनी हांव कांयच करूं शकना त्या राजकारणाचेर कितें ते पळय हाय लेवलील हाय कमांडर कितें ठरयतात तेचेर ते सामान्य कार्यकर्त्याचेर ते अवाख्या भायर आसा ते राजकारणी लोक आहात तेच कितें तरी तेचेर तोडगो काडूं शकता. म्हाका विचार जाल्यार हांव म्हणटलो कितें रोलिंग पार्टी आहा पळय ते पार्टीन तेणी वचपाचें ते सायडीन हय अशें म्हाका दिसता कित्याक त्या शिवाय प्रोग्रेस जावपाचो ना त्या शिवाय प्रोग्रेस ना. तो भायर बसून कितें करतलो तूं निवडून येयला तूं कितें करूं भायर बसोकच येयला त्याच्या पेक्षा रोलिंग पार्टी आहा तेतून वचपाचो कामां करून घेवपाचें अशें म्हाजें म्हणणें. एक गोष्ट विचारली सांगली की जेन्ना MGची फोडून BJPन गेले आमकां विकास करपाक जाय म्हणून दिसता विकास जाला तसो विकास आतां एक हायवे बी हे जाता न्हू आतां अजून जावपाचें आहा करता विकास तशें भुरग्यांक कितें आतां एअरपोर्ट जाता पावोवपाक थंय कामां लावपाचे अशे प्रयत्न चालू आहा. विकास जाला विकास असो अजून काय जावंक ना याचा गावाचो विकास गावाचो तसो काय जावंक ना याचा. रस्ते असत तसे असत जे गटार असत त्यांची झुडपा बिडपा काय अजून मारूंक ना असत परत पाणी पिणी असे काय खूप समय असत ते समय अजूनपर्यंत पोचांक ना. गरीब माणसांकडे त्यांचं सहकार्य कसो होयो काय होयो तो अजूनपर्यंत तसो मेळना ना. आता ते म्हणतात मेळटा तर आमकां त्यातला काय खबर ना पण आमच्यापर्यंत अजूनपर्यंत काय तशी सहकार्य भेटात. कितें समस्या आसा तुमच्या गांवांत खास करून हांगासर कितें समस्या आसा. हांगासर समस्या खूप आसा. हांगासर गरीब लोक आसत तांकां काय तरी मेळपाचें गव्हर्मेंटा पासून परत नोकऱ्यो मेळपाचे परत जे काही फॅसिलिटी आसत ते मेळपाचे इतके करून लोकांका काय नाही काय थंयसर सहकार्य करपाचें येवटाच आसा आणखी काय नाही. बाकीचे हांगासरले म्हणजे हांव डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा म्हणजे रस्ते गटरां उदक हे सगळें तुमकां टायमार आसता.
उदक हे आमकां प्रॉपरली हे आमचे बोरिंगचे उदक आसा, पिवचे उदक अजून आमकां मेळना पिवचे उदक अजून येवकच ना आसा आणि ते सारखे काय अजून डिटेल जावंक ना आसा. त्याक तर मुख्यमंत्री येता वयसर बोलता पण सारखे वयसर काय ते ओके जावंक ना आसा काय बरं, हांगासरलो जो आमदार आसा बाबू आजगांवकर, तो येता आणि विचारपूस तरी करता हांगा? हे काय कार्यकर्ते त्यांचे मोठे मोठे असतात त्यांच्याकडे विचारपूस करता. आम्ही सामान्य माणूस असल्या कारणापर आमच्याकडे कोण पावाना त्याका लागून आमकां त्यांचे काय ते डिटेल काय माहीत ना अशें आसा. विकास झाला? खंय जालो विकास खंयचो आमचो हें केलो तेणी विकास काय करतलो कोणाचें काम करूंक ना कोणें काय करूंक ना. आनी ह्या टायमार हांवें तुमकां आतां उलयलें न्हू तें कळोंक लागून हांव तुका मदत करता म्हणून सांगलें. म्हाका तुजी मदत नाका. तो कितें सांगता तूं पंचाक सांग, म्हाका कोणची मदत नाका. त्यांनी कोरोनाच्या वेळार जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें काय मदत करूंक ना? कांयच करूंक ना. म्हाका तेणी उलयलें तुका मदत करता हांव तेका कितकी बी ते उलोवना म्हाका तुजी मदतच नाका. कितें दिश्टी पडटा चेंजीस फाटल्या 4-5 वर्सांक तुमकां हांगासर? काय जाल्यार आतां 4-5 वर्सां म्हणजे न्हू आतां 4 इलेक्शन म्हणजे 20 वर्सां जालीं ताका. आमचे कोणचेच काम करूंक ना गरिबाची केले. तो कितें उलयता भाशणांत. हांव तुमकां घरोघर रस्ते दिले, फूड पारे दिले, संडास दिले, लायटी दिले. आतां लायटय ना आनी उदीकय ना. हांगा लायट आनी उदक टायमार नासता? डेली येतात हांगा ते न्हिशणी घेवन डेली येतात आनी उदीक सुद्दां ना. आनी हे बाबूक हांवें फोन हे 2 दिसांत केल्लो तांकां सांगता म्हणून हे प्लांटाचेर सो हांव 2दा हे साहेबाक फोन केलो. ते कितें म्हणटात ना ते काम चालू आहात. हांवें ताका साहेबाक कितें सांगलें बाबा हांगा तुमचे कडेन कोण ना 4:30ची गोश्ट ही हांगा कोण ना म्हटलां. आनी मागीर ते काम करता कशें JCB हाडून रस्तो फोडटात. हांगाय फोडलो JCB हाडून फोडटात. ते काम करा म्हाज्या चेड्यान कितें सांगलें प्लांटार साहेबाक आपणाक 1000 दी हांव तुजें काम करून दिता. हे 7 माणूस आहात जाल्यार ते 7 माणसां पेमेंट कितलो जाता आनी एका माणसाक कितलो 1000 म्हणजे हेचेर हें करपाक जाय न्हू. आं मग हे हेका कळना. हांगा आसापूर तर काय विकास नवीन अशें काय जावंक ना. आसा तेच आसा रोड जो आसा पयलीं आसा एक कितें प्रोजेक्ट कितें जालें अशें जावंक कितेंच ना कांयच जावंक ना आसा. आतां एकदां आमी पळयता न्यूजाचेर हेचेर की आपूण खूब कितें केलां गांवांनी सगळ्या गांवांनी जेन्ना हें म्हणटा तेन्ना खंयच्या बेजाचेर म्हणटा अशें दिसता तुमकां? गांवांत तर आसापूर तर कितें जावंक ना किंवा हे पंचायत एरियेक तर नवीन अशें कितें विकास म्हटल्यार कितें ते पयलीं त्या लिडरांक तरी कळपाक जाय. विकास म्हटल्यार कितें ते लिडराक कळपाक जाय. विकास म्हटल्यार कितें तर सगळ्यान मेन आसा ते लोकांच्या हार्ट हृदयान जेन्ना एकमेका बद्दल आपुलकी प्रेम निर्माण जातले किंवा तो लिडर आसा त्याच्या बद्दल लोकांक हे जावपाक जाय प्रेम निर्माण जावपाक जाय अशें. विकास जावंक ना. विकास कसलो जाल्यार विकास कांयच ना. विकास असो ना. आता फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान आहात जे हायकॉर्न हायस्कुला जो रस्तो जो डेव्हलपमेंट जावंक जाय 7.5 कोटीचे ते 7.5 कोटीचे तुम्ही पळोवंक शकता. तुम्ही 7.5 कोटीचे जाला की ना ते फक्त त्यांचे पाटो जो आसा त्या पाट्यार अजून पर्यंत काय जाल्ले ना. रस्तो जो आसा रुंदीकरण आहा तो तस्सो आसा. ते 7.5 कोटी खंय गेले. परत बऱ्याच ठिकाणी भगवती देवूळ आसा ते असेच रखडलेले आसा. हांवें आवाज काडलो तुम्ही येयल्ल्या त्या टायमार भगवती देवळा कडेन आनी उपटणाकणान तो जो इशू काडलेलो आमी जो पुणेच्या टायमार त्याच्या उपरांत इशू काडल्या उपरांत ते चालू जाले आणि आता खुशी आसात की जाता पण कितपत जाता ते सांगूंक जायना. आमी भुमिपुत्र आमकां लज दिसता आमकां भुमिपुत्र म्हणपाक कित्याक सांग आमी भुमिपुत्र आतां रावल्ले ना. जाल्ले आसात भायले भुमिपुत्र. हे खरी गोष्ट आसा जे तांकां जी कसली वस्तू कितेंय जाय गव्हर्मेंट थ्रू तांकां फटाफट मेळटा आमकां मेळना. आमकां सगळे दाखले वगैरे सगळे कितें जाय ते गव्हर्मेंट थ्रू मुन्सिपाल्टीन जाय मुन्सिपाल्टीन खंय कसलोय सरकारी कसलोय हे आसलो जाल्यार आमकां प्रूफ हाडचें पडटा. पयलींचो कसलो आज्या पणज्याचो वगैरे सगळं हाडा मागीर तुमची कामां जातली. पण तांकां व्यवस्थित त्यांच्या घरापर्यंत पोहोच जातात ही खरी गोष्ट आसा. आमी दिसता की फाटल्या 4-5 वर्सांक विकास हो ना ना विकास असो ना. कोणूय पेडण्यातलो कोणूय दोळे आपण आंध्रो सुद्धा सांगतलो विकास खंय जाल्लो आसा की ना तो सांगतलो. आंध्रो सुद्धा विकास ना विकास जावंक ना. नाल्यार तेणी सांगपाचां असा चौकान अमको विकास केलो म्हणा ना
झाला विकास ना ना काय ना ना अजिबात ना बरें एक गोष्ट हांव विचारपाक सोदतां आतां खुबशे गोंयान आमी पळयता की फोडाफोडीचें राजकारण जाता हे पार्टीतले ते पार्टी ते पार्टीचे तशेंच वयतात ते मागीर पयसो मेळटा ते वाटे वयतात ते कितें ते पयशाक आसात आतां हे लोकांच्या बऱ्याक नात हे जे राजकारण चलता लोकांच्या बऱ्याक न्ही ते वायट दिसता न्ही तशें फोडाफोडीचें राजकारण कितें आसता पळय बरे विरोध पार्टी येतात म्हणून तुमी जाय न्हू. एमजी घेतात आनी जाय पॉयंट जाय येता कितें हे करतात आनी काँग्रेसीक वयतात नाजाल्यार हेका वयता अशें ते कितें करूंक जाय हें करूंक जाय येतात ते तुमी थंय चप्पत घेतात हें करतात निमणे ते दुसरे कडेन कित्याक वयतात पयशाक लागून आमी खंयच्याच पार्टीचे अजून एक पयसो च्या सुद्दां घेनात जाले च्या सुद्दां घेवंक ना बरी गजाल वोटिंगेक च्या सुद्दां घेवंक ना सांग्या वयरसून हांगा येवन वोटींग केलां मात फुकट बरी आसली हांगा येताना विकास म्हाका तरी अशें दिसना कित्याक आमच्या हय तर ना विकास कांयच जावंक काय म्हटल्यार मेन म्हटल्यार रोडाचे ते मेनच आसा कित्याक थंय सुद्दां कृष्णा पालयेकर तेचे थंय ते सुद्दां पडलेले आसा हे सुद्दां रोड तशेंच जाल्लेले आसा विकास जाले आसतले पूण ते ओवर हेचे म्हटल्यार आतां कशें सामान्य जे जाय ते विकास जावंक ना विकास म्हणटा ते कशा बाबतींत म्हणटा एक तर सामान्य लोकां कडेन गरजी पावपाक जाय ते पावपाक जाय तेच्या भायर अशे प्रोजेक्ट्स जे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकता अशे प्रोजेक्ट्स जे गांवा खातीर बरे जावपाक शकता अशो तरेचो विकास कितें जाला विकास सद्या तर आमकां मोपा दिसता आनी काय ना तो सुद्दां खूब पयलीं येयल्लो आनी आतां कितें तरी आयकता की इंटरनॅशनल हे जाता स्टेडियम जाता म्हणून ओके क्रिकेट स्टेडियम दारगळे कुळणान परत ते तशेंच आयूज इस्पितळ ते आतां फुडें पळोवपाचें कितें मेळटा की ना ते जाले प्रोजेक्ट जाले व्हडले व्हडले कसलो विकास जाला काय हांव म्हणून विचारता कित्याक विकास म्हणजे कितें आसता पयलीं जर त्या मनशाक जर विकास म्हणजे जर कितें आसता ते कळले जाल्यार तो विकास करतलो आसलो कोणूय आसो तो बाबू आजगांवकर आसो आनी कोणूय आसो आतां येतात थंय तेंच्यांनी पयलीं तेंच्यांनी चिंतूंक जाय फुडें बाबा आपल्याक कितें करूंक जाय ते जर ताका करपाची कॅपेसिटी आसा तरच त्या तेणी राजकारणान जर फुडें सरोंक जाय हांव सांगता कितें राजकारणाक जर गरिबांक जर हेल्प करता तो मनीस जर राजकारणाक रावता जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसता हां ताका लागून हांव कितें म्हणटा ती जर तेणीन जर विकास केल्लो जाल्यार आतां ताका इतलो मान आसतलो आसलो खंय तरी ताका तेच्या फाटल्यान लोक धांवतले आसले तेणी करूंक ना म्हणून तर आतां लोक फाटी फाटी वडटात अशें दिसता बरोबर विकास केले कोणाचे कार्यकर्त्याचे विकास केले आमचा काय करू ना आम्ही हे गोरवांतले राख नाही हें तुका सांगता तेंचे विकास केले आमचो काय विकास कोणी करूंक ना विकास जाला विकास तितलो जावंक ना आमच्या गांवांत विकास जाला विकास कितें एअरपोर्टाक लागून भाऊ उदकारान कितें म्हटलें आपूण तुमकां खेचून हाडलो तुमकां सगळ्यांक कामाक लायतलो तुमच्या भुरग्यांक कामाक लायतलो पूण आमचे भुरगे कामाक खंय त्या वाटले मडगांव बिडगांवचे भुरगे कामाक हांगासर एअरपोर्टाक हांगासर कोणाक गांवच्या लोकांक कामाक गांवचे एकूच ना लागूंक कामाक ते सगळे मडगांवचे खंयचे मंत्री जे आहा न्हू तितके ते लोक हाडटा हांगासर पूण हरशीं गांवकारांचो मेन हक्क आसता न्ही जागा गांवची गेले तांकां लावंक ना भायले हाडले हेतूंतले तोरसां तामोसां इब्रामपूर हाडले तेंची उलोवपाक सोदता हांव हासापूर गेल्लो हासापूरच्या कांय लोकांनी सांगलें की आमकां जमनीचो सेटलमेंट सुद्दां अजून जावंक ना आमी कोर्टान आसा म्हणून हांगासर तुमकांय तशें काय येना कोर्टातच आसा जमनीकूय काय हें करूंक ना जमनीक काय करूंक ना आनी कामाक सुद्दां आमी आतां भितर गेलो आनी आमकां रायट ना ते कुत्रे आहा ते पास मागतात आमचे कडेन आमची जागा आसा आमकां भितर जावंक रायट ना आतां पेडणे मतदारसंघांनी भायलो एक MLA जो आसा तो भायलो निवडून येता पेडणेचो असो ना हाच्या पयलीं सुद्दां आर्लेकर सर आशिल्ले जे आतां गव्हर्नर जाले आतां बाबू आजगांवकराचे मडगांव अशें कित्याक जाता अशें दिसता तुमकां इतके राजकारणात म्हाका तशी मातशी गती ना चडशी पण आतां कशें आमी कशें आतां बाबू हेच्या पयलीं भाशेन बाबू एक 10-15 वर्सां पयलीं भाशेन निवडून येयलो आनी पयलीं कामां बरीच केली न्हू बाबून भुरग्यांक कामाक लायले आनी केका लायले अशें आनी बाबूचें मातशें बरें आहा वरचड आहा ह्या वाटेन ताका लागून बाबू येता निवडून हेचे कित्याक हेका लागून थोडेशे आमच्या गांवचो उमेदवार नसल्या कारणान भायलो उमेदवार हाडटा आनी ते थेयता पूण तुमच्या गांवचो उमेदवार कोण अजून मेळोंक ना मेळूकच ना अजून आनी तो उमेदवार असलो तर तो समोर येना ना पब्लीक समोर येता आनी पब्लिसिटी जाता तर मागीर भायरचो तेवची कांय गरज नासता ना पब्लिसिटी अजून काय कुठल्या उमेदवाराची जावंक नाही भायरचो गांवचो उमेदवार अजून फुडें सराक नाही तोपर्यंत भायरचेच उमेदवार आसत
आता कितकी 10-20 वर्सां भायरचेच उमेदवार हांगा रावतात दारगड मतदारसंघात. त्याच्यामुळे काही कारणास्तव विकास जावंक नासतलो आसतलो की भायले आसत म्हणा. बरोबर म्हणजे तांकां सारकी खबर ना समस्या कितें आहा. खबर ना त्यांना परत मार्गदर्शन चांगले नसतले. चांगले माणूस असत मार्ग देणारे तर तो विकास होऊ शकता ना असं असा. बरं ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणून आसा सध्या बाबू आजगावकर, त्याचो फायदो कितें जाला? फायदो आता ह्यो त्यांच्या बरोबर असणाऱ्यांक झालो असात पण आमकां काय अजून फायदो जावंक ना. आमी म्हणटात की पेडणेकार हे स्वाभिमानी म्हणटात, अभिमानी हो. पूण वोट करता आसतना हांव कित्याक म्हणटा कारण फाटले कितलीशीं इलेक्शन आमी पयलीं जे पेडणेच्या भायलो कॅन्डिडेट, पेडण्याचो असो कॅन्डिडेट ना, मागीर एक तर मडगांवचो किंवा वास्कोचे, पेडण्याचो कॅन्डिडेट म्हणून कित्याक निवडून दिना किंवा भायलेच कित्याक आसता? ते कितें आता कशें सांगपाचें आता लोकांच्या मनात आहा ते आता बाय हो आता परत परत काल गेले बाबूजी म्हणे ताळी मारतात लोक हांगा. हां परत भाजपाक निवडून हाडा म्हणून लोक ताळी मारतात. कदम हाडली न्ही तेणी का आपल्या बापाची हाडली. हां ही सार्वजनीक लोकांची आहा. आता हे रस्ते आहेत कोलवाळे महाग आदनासून म्हापशा पर्यंत रस्ते का हां टू व्हिलर वचना, 4 व्हिलर वचना, गचका खावचे पडटात आणि यांचे मोठे म्हणा मारपाचे. आता आता पळय भाऊन कितें सांगलें आमकां तुमचे सगळे कामां करता आणि आता 5 वर्सां जाली आता परत आमच्या घरोघरी येतलो तेन्ना आमी पळयता तेची वाट पळयता तुमी? हां आता वाट पळयता म्हणजे वाट पळयता म्हणजे कशें न्हू मारामारीच करपाची. आता ह्या टायमार ताका उलोवपाचें ना कशें तेचे पुलीस बी येता न्हू आमी कितें उलयलें तें आमकां पुतू उडयतलो. आमी कायदो सोडचो ना ताका आमच्या कडेन परत येयलो न्हू तेन्ना कितें उलयतलो. म्हाका दिसता हो राग कारण इतली वर्सां लोकांक तांणी पळोवंकूच ना, गरिबांक पळोवंकूच ना म्हणून आसा. कोणाक कार्य करता ते सांगता कितें हेका मार तेका मार ते घेता तेंचे खिशे भरता आनी आमी गरीब ते गरीब. पेडणे कॅन्डिडेट आसूंक शकता पण ते ग्रावंड लेवलाचेर काम करना. खंयचोच कॅन्डिडेट आसा हांगासरलो लोकां मेरेन लोक संपर्क ना. नुस्तें इलेक्शन येयल्या उपरांत कोण तरी फुडें येता आनी तितल्या पुरतें 1 वर्स हें करता मागीर गायब जाता. हांव आतां कोण तरी आसा पेडण्याचो जाल्यार हांव ताका वळखूंकच ना, म्हाज्या मेरेन पावूंक ना किंवा लोकां मेरेन पावूंक ना. हांगासरलो पेडण्याचो जाल्यार ते प्रत्येक घरा मेरेन तेची पावपाक जाय न्हू. आपूण पेडण्याचो आसा तुमच्या खातीर धडपड करता कितें तरी हें जावपाक जाय. आमी बेश्टेच भायलो येवन निवडून येता हें करता तें करता. आमचो हांगासरलो लोकल जो मेरेन फुडें सरना लोकांच्या संपर्कांत येना ग्रावंड लेवलाचेर काम करना तो मेरेन ते जावचें ना न्हू. पेडण्या जायते फावटी मागासवर हें दिल्लो आहा न्हू म्हणून तो पेडण्याचो विकास ना. ते सगळे भायले न्हू. हय पेडण्याचो कित्याक कोण निवडून येना? पेडण्याचो निवडून येना म्हणजे हांगा ते तिकीट तशें हेका अशी दिना न्हू ते ना. स्वाभिमानी पेडणेकार अशें म्हणटा, सदांच आपलो स्वाभिमान पयली. फाटलीं खुबशीं इलेक्शन आमी पळयता की पेडण्याचो स्थानीक कोण तरी आमदार जायना, एक लिडर मेळना, अशें कित्याक? पयलीं तर तुमकां सांगूंक सोदता स्वाभिमानी पेडणेकार अशें म्हणटाले. पयलीं स्वाभिमानी पेडणेकार आसले, आतां स्वाभिमानी पेडणेकार ना. आतां स्वार्थी जाल्ले आसा आनी गुलाम जाल्ले आसात. तेचें कारण बरेचशे लोक आतां खंय गेलो कितें कसली हें आसलें आतां सायडीक कोणी आतां घटना शेजाऱ्याक घटना घडली तेका आमकां कितें करचें आपल्या घरांत तर जायना न्ही. आतां पेडणेकार कांयशे लोक आसात पेडणेकारात न्हय कांयशे लोक जे आसात न्हय तांकां सत्य हाडलें नाका आनी कांयशे लोक अशे आसात की त्या सायडीन कितें जाता न्ही झग मरो ते आमकां आपला पडलें ना. आनी तांकां बरें कार्य करणारे लोक जे आसात ते नाटक करतात की ते न्हिदलेले सॉंग करतात. तांकां उठोवंक म्हणजे जागे करपाक कठीण जाता. आनी खरोखर जागे आसले न्हिदलेले खरोखर न्हिदलेले आसा तांकां उठोवंक बरें पण तांकां उठोवंक बरें सॉंग करता तांकां उठोवंक कठीण आहा. आमचे पेडणेकार आसात ते सॉंग करणारे आसात तांकां जागे करूंक कठीण आहा महा कठीण आहा. हांव तो सत्य समोर सांगता. ह्या जे भायरचे आमी लोक जे निवडतात तांकां निवडून आमी हाडटात आनी ते जे मागीर ते कितें लोकांचें कल्याण की स्वताचें कल्याण तो विशय म्हाका पेडण्यान स्वता आमदारच करूंक तयार ना ते. कित्याक ना तो आतां हो आतां ते धारगडी तो सगळे भायले इश्टायड एकच बाबू बरे हो आमचो किणेकार आसलो तो पेडण्याचो कोटकार तो दोगदान आमदार ते मातर एकांकाक काडटले पूण तांकां करूंक दिनात जाली. तुका कितें दिसता पेडण्याचो आमदार असो कित्याक?
पेडण्याचो आमचो कोटकार पळालो न्हू तो सामको स्वाभिमानी त्याने लास्ट पर्यंत एकच पार्टी धरली आणि त्याने काँग्रेस नाका BJP एमजी तो असो उरलो आणि आता पण तो रिटायरमेंट घेता तेच पार्टीन आता आहा. तुमकां असो कोण आमदार जाय अशें दिसता तुमकां की पेडण्याचो आसपाक जाय? अशें जाय म्हणटा अशें रावंक कोण रावता आतां सगळ्या बदलले न्हय आता काय आता आणि ते ओढून तिथे व्हरतात कितें मागीर सगळेंच आतां विश्वास दिना हांव कितें हो वा आमच्या सारको रावतलो म्हणून कित्याक हो सुद्दां तेतूनच जातलो हां म्हणजे आमकां आतां वोटींग करूंक जाय म्हणून करावं विश्वास ना कोणाचोच विश्वास ना. पेडण्यान स्वताचो आपलो MLA दिवंक ना, लिडर दिवंक ना, अशें कित्याक जालां आसतलें? कित्याक जाल्यार म्हणजे एकतर ती रिजर्व कॅटेगरी आसा म्हणून आसतले कित्याक हे 2-3 आतां कित्याक आनी सुद्दां म्हाका दिसता 2 हे आसतले तेंचे इलेक्शन ती रिजर्व कॅटेगरी आसा. रिजर्व सुद्दां जाल्ली जाल्यार पेडण्याचो कोण असो येवंक शकना फुडें? येवं शकता पूण ट्राय करपाक जाय लोकांनी म्हणून आनी लोकांनी तांकां हे दिवपाक जाय ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. पूण तुका दिसता की यूथ कोण तरी फुडें सरपाक जाय एज अ यूथ म्हणून? यूथ फुडपाक करपाक जाय कित्याक खबर आहा मागीर तेंचे युथांचे जे आयडिया आसता ते नवीन आसता कित्याक टॅक्नोलॉजी तेंच्यानी यूज केल्लेली आसता आनी हे कितें तेंचे मातशे एक्सपेक्टेशन जास्ती आसता टॅक्नीक खबर आसता कशें केल्यार कितें जातलें कित्याक आतां सद्या तरी आमी नवीन हेतून आसा. लिडर कित्याक क्रिएट जावं? एक सांगू म्हाका राजकारण म्हणजे ते कितें नकळें आसलें हांव खरें सांगता तुमकां आनी हांव केन्ना राजकारणान वचोकूय ना पूण एक हांव तुमकां एका मनशाचें व्हडलेपण सांगिना पूण जेन्ना आमच्या घरान प्रवीण आल्लेकर येयला हांव तेचे म्हणून तेणीन केला म्हणून हांव तेचें नांव घेता. प्रवीण आल्लेकर येयला आनी आमकां बायलांक घेवन आमगेर मिटींग घेतली आनी सांगलें की तुमकां बायलांक कितें तरी करपाक जाय ते तुमचें कितें आहा जाल्यार हांवें तांकां फट करून कितें सांगलें बायलां खातीर करतली सगळे जाण कोर्स हाडटात की खाणां करात कितें तरी करा अशें म्हणून सांगता पूण अशें कितें ना चल बाबा चल आमी तुमकां स्थानीक कितें तरी शॉप दिता थंयसर तुमी डेवलपमेंट कर पूण अशें आमकां कोणीच सांगूंक नासलें. कित्या खातीर ती जागाच दवरलेली आसा गुणूच काडून सायडीक दवरलेलो आहा न्हू शेड्यूल कास्ट ताका लागून येना न्हू पूण ती तरी त्या कॅटेगरीन सुद्दां जर बदलावंक जावो कोण तरी पेडण्याचो सुद्दां येवं शकना असो हां कित्याक जावंक ना अजून? पेडण्यान अजून तसलो कोण ना न्हू उमेदवार असो जावपाक असो ते भायलेच दवरता न्हू थंयसर ताका लागून सगळी वाट लागलेली आसता न्हू ते भायले येयले काय निवडान येयले काय चला फाल्यां बघुया तुमचं काम पयलीं काय नसता. त्यांच्या वाटेन पंच बी आहा न्हू सगळे तेच सगळे आपले ते पंचांक सांबाळटात आणि हे जालें. बाबू आजगावकर म्हणटा की आपण खूप कितें केला तुम्ही पेडणेकरांक घेऊन विचारात म्हणून खूप कितें केला ते तशें काय आमचें काय करूं ना आमी अशें रावचे नासलो. पॉइंट टू बी नोटेड आम्ही अशें आश्चर्याचें केला खूप कितें अशें आतां ते म्हणटा म्हणटू तेंच्यांनी केले असती तर न केले असती ते आमकां काय सांगांक येयना कारण आमी तिथपर्यंत पडना केला ते केले ते दिश्टी पडना हे फक्त हुतात्मा आसा आणि एक 15 ऑगस्टाक येता आणि काय करता तितके बाकी प्रोग्राम काय जायना त्याच्यामुळे आम्ही काय बोलाय शकलो नाही ना आणि कालच्या वर्गापर्यंत पोचण्यासारखो तसो मंत्री लागता. कालचे जे वर्ग आसा तो सगळेच काय सुशिक्षित आसा अशें ना तांकां समजावून सांगण्यासारखो तसो मंत्री जाय आणि त्यांनी ते सांगूंक जाय आणि ते कामां करून घेवंक जाय तरच त्या गावाचो विकास होऊ शकता नाहीतर होऊ शकना ना. पळय आतां पळया बाबू आजगावकर ट्युरिझम मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर डेप्युटी सीएम आसात पूण स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुद्दां आसा गांवांत तेजो कितें फायदो जाला? काय ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे ग्रावंड अशें कितें जाला? ग्राउंड खंय गेला खंय जाला तो दाखोवनी तेणी खंय अमक्या थंय केलो म्हणून दाखोवनी तेणी दाखोवनी तो ग्राउंड केलो म्हणून तर हे फकत पैशा फाटल्यान नासतात का. पण आता तो खूब कडेन टीव्हीचेर किंवा खंयसरूय स्टेजीर रावतना म्हणटा की आपूण खूब डेव्हलपमेंट केला खूब विकास केला अशें म्हणटा. विकास केला खंयच्या हेका केला खंयच्या हेका केला गाय ताका समतच विचारा कोणी थंय विचारूंक न्हय खंयच्या हेका केला चुरया दाखय वचन पळोवया थंय वचन पळोवया त्या लोकांक विचारून पळोवया येता जाल्यार तो फुडल्या फावटी कितें चेंज जावपाक जाय हें दिसता. चेंज जावपाक जाय अशें दिसता पूण चेंज जावन उपयोग कितें ना थंयसरूच वयतले थंयच वयतलें. इलेक्शन येता पळय तेन्ना कोणी तरी हात पाय धोपडटात ना जाल्यार कोण सगळे न्हिदलेले आसता कोण बाबा उपाशी मरता कोणाच्या घरान कितें आहा ते सुद्दां कोण पळयनात. म्हणजे म्हाका दिसना का पेडण्यान कितें जाता अशें पूण ह्या इलेक्शनाक अशें जाल्लें आसा की हो करता म्हणून तो करता पूण करता
मोडटालो मोडटा तोंडान सांगले म्हणून जायना पयशे मोडूंक जाय आनी करून दाखोवंक जाय तो खरो आसता. पूण म्हाका सांगा आतां गजाली आयकून मातशें विचित्र दिसता आनी मातशें आयकूंक वायट दिसता पूण तरी हांगासर पळय आतां पॅन्डेमिकाचो टायम आशिल्लो कोरोना आशिल्लो 2 वर्सां खूब आशिल्ले MLAन विचारपूस आयलो हांगासर कितें विचारलें जालें कितें अशें ना ना तशें कितें जावंक हां कोणाक विचारूंक नाका ना ना कांयच पळोवंक ना कोणाक. तेंचो आतां पॅन बॉल्साक आनी ते उद्देर आसून आमकां खंय कितें विचारतले सांगा तुमी. पूण ते आतां जेन्ना आमी पणजे बीन आयकता एज अ डेप्युटी CM म्हणून ते खूब उलयता आमच्या गांवांत आपूण अशें केलें ते खुबश्यो गोश्टी केल्यो. आता केन्ना कार्य करतात आमचं कांयच करूंक ना असा कोणी हें सांगता. ओके म्हाका सांगा आतां एज अ ट्युरिजम मिनिस्टर तशेंच स्पोर्ट मिनिस्टर म्हणून आसा बाबू आजगांवकर त्या दृश्टीकोनात कितें विकास केला हांगासर कितें ग्रावंड हे ते रस्ते आसत ते आनी संडास दिले आनी पायऱ्यो दिले आनी कसले विका हे कपाळाचे विका. ग्रावंड बीन तशें ना 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 ग्रावंड हांगा जालोच ना जाल्यार भुरग्यां खातीर ना 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 हय भुरग्यां खातीर हांगा ग्रावंडच ना जाल्यार तशें कितें आसा ग्रावंड ना ना ग्रावंड ना हांगा. बरें फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां कशा तरेचो नेतो जाय अशें दिसता तुमकां आमकां दुसरो बदलून जावो आमकां दुसरो हेका आमच्या मनान आहा तेका आमी घालतलो बरोबर आसा. पूण कशा तरेचो जाय तुमकां यूथ जाय युवा जाय कोण तरी बाबा शिकलेलो जाय सारको हे जाय कितें कसो तसोच कॅन्डिडेट बरोच जावो न्हू बरो शिकलो जावं आनी आमची कामां केल्ली जाय तेणे आमकां. वळखांक जावो असो जावो. वळखपाक जाय अशें ना फाल्यां तुमी म्हणटाले तुमचो कार्यकर्ता हाडा तुमकां आमी वळखना फेल गेला आमचा. आमी हे काय शिकांक ना असो आमी हे गोरवांतलेच राखणे. पूण तुमी हो गांव दवरलो तुमी हो आमचें गोंय दवरलें अशें ना की शिकोवंक ना पूण तुमी खुबश्यो गोश्टी दिल्यो ज्यो आयज भुरगे फुडें वापरता. आमी कोणाक 3 सवाय कितके काय चालले हे आतांच्याक समनाचा ना 3 सवाय पावणेचार समनाचे ना 3 दिडी कितके आतांच्याक समज ते फक्त कॅल्क्युलेटर मारून हिशोब मारतात. बोटार हातीर न्हिदलेल्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पाडे जे म्हणटा ते आमी आजुनूय आमी तितके शिकांक ना असो. कामां जाले हे सायडीक हय जाल्या भरपूर जाल्या हेच बाबू आजगांवकरान केलें आनी आमचो खासदार आहा श्रीपाद भाऊ त्यांनी भरपूरशे कामां केल्या. फूल लायटींचे इब्रामपुरा चेंजींग आसलें न्हू त्यांनी फूल लायटींग चेंज केल्या स्मशानभुमीचें काम केलें गणपतीचे शेड केले पंचायतीचे थोडे फार बिल्डींग बांदपाचे त्याचे फार हात आहा आनी भरपूरशी कामां केल्या आनी येणाऱ्या काळान BJP आनी बाबू हे मेळून BJPक सपोर्ट करतले आनी BJP एक गोश्ट खरेंच बरी दिसली म्हाका समजा कामां जर जाता न्ही जाल्यार ती खरेंच बरी गोश्ट आसा गांवांत जर कामां जाता खुबशीं जाल्यार ती बरी गोश्ट आसा. म्हाका सांगा तुमी आतां खासदार निधींतल्यानूय कामां जाल्या हो गांव दत्तक घेतलेलो अजून आसा काय टर्म पिरियड जालो 3 वर्साचो टर्म पिरियड सोंपलो आनी कामांय भरपूर जाले जवळ जवळ म्हाका दिसता इस्कॉलाच्या पासून ते गांवा पर्यंत भरपूर श्रीपाद भाऊन कामां केले आनी BJP आनी MLAच्या सपोर्टान सगळीं कामां जाल्लेली आसा. भाऊ कडेन विचारपाक सोदता कारण तांकां मागीर दुखपाक नाका. म्हाका सांगा की तुमकां दिसता खंयची कामां उरल्या जावंक ना कितें दिसता तुमकां? कामां बाबून ही अजिबात करूंक ना आमकां काल उरिला अजिबात तेणी पळोवंक येना आमकां बुट्टी आयली तेन्ना. म्हाका एक सांगपाचें दिसता जो हो तिराडी प्रोजेक्ट केला गोवोरमेंटान उदका खातीर तो म्हाका दिसता आनीक एक 5-10 वर्सांनी हो संपूर्ण ही एरिया ती आमचो किनारपट्टी भाग आहा म्हणजे न्हंयदेगेचो आहा तो म्हाका दिसता घेवन वयतलो अशें म्हाज्या मनाक दिसता. कितें सांगपया जवळ जवळ आतां शेती नश्ट जायत गेल्या आहा 3 वर्सां सगळी कंटिन्यू फ्लड येवन कित्याक तिराडीचे आदीय फ्लड येताले ना अशें ना पूण आदी येताले आनी वयतले पाणी पावसाचे. आतां जो फ्लड येता तो 3-3, 4-4 दीस जवळ जवळ माझी अर्दो एकर सुमार जमीन त्या फ्लडान व्हांवन गेल्लेली आहा जमीन तुटान गेल्लेली आहा हें स्लायडींग जावन. गोवोरमेंटान तेचेर थोडो फार विचार करून तिराडी खातीर कितें तरी रेस्ट्रिक्शन हाडून ते थोडे फार हें करपाचें अशें म्हाका दिसता. करूं शकता तेका कितें तरी अशें हय गोवोरमेंटान जर तेचेर एक्शन घेतलें जाल्यार करूं शकता न्हू ना कित्याक सरकारा कडेन सगळे उपाय आहा. उपाय बीन सजेशन बीन केला असो कितें उपाय म्हणजे आतां पळय 100% जर तिराळेचे वॉटर लेवल थारायतात ते जाल्यार हार्डली 47-48-50च्या आसपासच ते रिलीज जाता वॉटर आनी उरलेले 50% वॉटर रावता जशें ते तितले कितें सांठोवपाचें हांव म्हणटा तितले कितें सांठोवपाचें. कमांड एरिया तेंच्या कडेन नाच. आतां पेडण्या तालुक्यान कमांड एरिया उदका खाली येवपाची जमीनच ना जाल्यार इतले उदीक सांठोवन काय दिता ते खावपाकच न्हू. ताका लागून तिराळेचें रेस्ट्रिक्शन हाडटले जाल्यार तिराळेचें उदीकच कमी करपाक जाय पयलीं मेन
जेणे करून लोकांक लॉस जावचे ना आणि आणि जमीन ही तुटान वयता. उदक जेन्ना येता आणि उदक जेन्ना काडटा तेन्ना काडल्या उपरांत जमीन सायडीची आसता ती स्लायडींग जाता आणि जमीन लोकांची नश्ट जावन ती न्हंयत वयता, व्हाळांनी वयता अशी आनी शेतीची नश्ट जाता. तिराळेचो प्रकल्प काय ना आमकां कांयच फायद्याचो ना तो, कांयच फायद्याचो ना तो. बश्टे आमच्या गव्हर्मेंटान बश्टे पयशे तांकां दिले, कांयच फायद्याचो ना तो. तुमची कामां तुमकां दिसता की आतां ही कामां उरल्या ही जावपाक जाय बेग्यान गांवा खातीर ओवरऑल तुमी जर विचार करीत जाल्यार कितें आसा अशें काम? तशें ओवरऑल विचार करूंक गेल्यार सगळे इब्रामपर्यंत जाल्ल्या सगळे कामां जाल्लेल्या म्हणजे मेन गोश्टी जाल्लेल्या लायटीचे, स्मशानभुमीचे, उदक बीन सारकें आसता उदक म्हणजे सकाळचे आमकां एक दोन हे जाल्लेले जातात सकाळचे 2 तास येता, सांजचे एक 2 तास येता आणि कितें 24 आवर्स अशें तुमकां 24 आवर उदक ना, 24 आवर उदक ना, 2 तास सांजचे सकाळचे 2 तास उदक मेळटा ना अशें ना पूण येता. आमी पेडणे हांगासर एका भागान आसा आनी हाळी अशें ह्या गांवाचें नांव आसा आनी जंय आमकां पळोवपाक शकता एक रस्त्याचें काम पळोवपाक शकता हांगासर जे इतले वायट परिस्थितीन आसा, इतले बॅड क्वॉलिटीचें काम आसा आनी हाजेर म्हाका दिसता स्वता एका MLA किंवा हांगासरले जे नगर किंवा पंचायतीचे जे सरपंच आसा तांच्यांनी एक स्वता दखल घेवन हाजेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली आनी अशे तरेचे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां एक ब्लॅकलिस्ट किंवा तांचेर एक्शन जावप भरपूर गरजेचें आसा. ही क्वॉलिटी तुमी पळोवपाक शकता. तुमी हांगासर येयात आमी विकास जेन्ना म्हणटा तो अशा तरेचो विकास जाय आमकां काय हो एक मोठो प्रश्न आसा. हे टार जे आसा घातलेले आहा ताची क्वॉलिटी आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा जे उखलून आयिल्लेले आसा. म्हाका दिसता हो नवोच रस्तो कसो दिसता म्हाका पूण इतले फास्ट जर वचूंक शकता जाल्यार बाकीच्या रस्त्याची हालत कितें आसतली हो विचार करात आनी पेडणेकरांनी एक आवाज करपाची गरज आसा, विचारपाची गरज आसा हाजेर. म्हाका सांगा कितें प्रॉब्लम आसा, कितें हांगासर खुबशी गोश्टी आसतली कारण हांगासर फाटल्या दिसांनी पूर आयिल्लो तेन्ना हांगासर इफेक्ट जालो. मग तो सांगता तर तो रस्तो उंची करता 3 वर्सांनी अजून उंचीच जायना. लोकांच्या सगळ्या घरांनी नुकसान भरपाई काय ना. पाणी येयलें न्हू ते दिसा हांगा येयल्लो त्या भायनी सांगले कितें आमची लुकसाणी काय ना काय देऊ एअरपोर्टाचे पयशे आमचे थंय अडकून दवरलेले आहात. आमकां कितले दिले 240 आणि आता ते 1,500,000 विकतात आणि आमकां पेमेंट ना. ते आमचे कोर्टात आणि आता आम्ही कोर्टात घातले. तुमचे अजून सेटलमेंट काय जावंक ना 60 रुपयान आमकां मिटर आणि आता घेतलो जाल्यार 8-9 हजार रुपया आमकां मिटर पडटा. म्हाका एक सांगा तुमी इतले गांवांत आसतात, गांवांत काम करता एक शेतकरी सुद्दां म्हणून कितें समस्या आसा गांवांत जी तुमकां जाल्ली जाय सारकी अशी दिसता? गांवांत समस्या म्हणल्यार म्हाका दिसता कशें आमचे कडेन जमनी आसा, भरपूर जमनी आसा. तुमी जर मातशे फुडें गेला आनी भितन गेला आवटसायड जाल्यार खुबशे जमनी आमचे पडींग दिसता कित्याक लागून तर पार्ट जमनी जे आसा न्हू थोडे आसा लोकांचे आनी एका भितर 2-2, 3-3 नांवां आसा. एकटोच जर करतलो जाल्यार ताका कंपाऊंड फेन्सिंग हे जायना, आर्थीक हेका जायना गव्या रेड्यांक लागून आनी कित्याक लागून तर हांगा
कॉमन ग्रुप जर शेती करात जाल्यार खूप डेव्हलप जातले आणि लोकांकय तेजो फायदो जातलो. गुड आयडिया, बेस्ट आयडिया. कित्याक जाणा आतां समजा अशें जावपाक जाय की दोग जाण करपाक ना तांकां शक्य ना जाल्यार सायडीचे 4 जाण आसा जाल्यार 4 जाणांक त्या दोगांनी दिवपाची एग्रीमेंटाचेर जमीन तेंचें कितें आसा तें हें घेवपाचें. म्हाका दिसता दिवपाक जायना. 10 जाण जेन्ना एकठांय येतले तेन्ना ती कॉमन शेती खूब बरे भाशेन जातली आनी खंयचो प्रॉडक्ट करतलो ताका मार्केट मेळटलें आणकी मेळटलें अशें. आणि एकट्याक जावचें ना. ग्रुप शेती खूब म्हत्वाची आसा. एक गोष्ट हांवें जेन्ना म्हटलें, दुसरी गोष्ट हांगासर मेन प्रॉब्लेम आसा शेतकऱ्यांक तो गव्या रेड्यांचो आसा. गव्या रेड्यांचो ताका लागून लोक शेती करपाक पळयना. ना केल्ले नासाडी करता न्हू. हांगा रोड लायनींग सुद्दां आसल्यार ते नासाडी करता आनी तेचेर कोण हें करना. गव्हर्मेंट म्हणटा आमी फेन्सींग हे सबसिडी दिला ती सबसिडी दिला म्हटल्यार 3-3, 4-4 लाख रुपया हेका वयता कित्याक फेन्सींग आनी ते शेतकऱ्याक लोन घालचें पडटा आनी ती सबसिडी मेळटा तो मेरेन तेचे इन्स्टॉलमेंट भरचो पडटा ताका इंट्रस्टान आनी ताका शक्य ना. तर म्हाजो एक हें आसा ह्या माध्यमांतसून की जी सबसिडी आसा ती डायरेक्ट दिवपाची तांकां कोण जे बँकेक किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कोण आसा ताका दिवपाची आनी वयले मिनिमम जे आसा कितले 25% कितले आसा तेच गव्हर्मेंटान घेवपाचे कॅश शेतकऱ्या कडल्यान. तर ते सोंपें पडटलें. हे गांवची जमनी भायर विकिना ही खरी गजाल न्ही. हय अजून मेरेन तर जमनी हांगासर विकूंक ना. आसापूर तर विकूंक ना. लोकांचे जमनी आसा सेफ आसा अशें आनी विकपाची अशी चड करून ना आसा लोकांची मनान. एक गोष्ट खूब आयकल्या हांवें पयलीं सुद्दां आमचे कांय मित्र आसा हांगासर तांचे कडल्यान. हांगा रोड मेन रोड आसा महाराष्ट्र हायवे टच जाता. विमानतळ हांगाच्यान वयर दिसता न्हू तो पळय थंयच्यान विमानतळ दिसता हांगाच्यान. खूब लोक येता हांगासर जमनी विचारपाक पूण अजून मेरेन तर लोकांचे हें ना विकपाची जमीन. वालर आहे लोकांक. कारण अशें आसपाक जाय की आपली जमीन बाबा आपल्या कडेन उरता तितलीच बरी आसता. आतां जो मिनिस्टर आसा किंवा पयलींचो मिनिस्टर आसा हेणें काम करूंक ना तेणें काम करूंक ना ताका जबाबदार आमीच आसा. आमी नुस्तें बोट दाखयता न्हू. निवडून कोणी हाडला आमीच हाडला न्हू. मागीर तेच्या कडल्यान कामां करून घेवपाक जाय आशिल्लें. नेक्स्ट टायम आमी निवडून हाडपाक जायना. बेश्टे हाड्डी मारून कितें आसा बरोबर काय ना. सांगूंक जाय. आनी एक म्हाका एक सांगपाचें आसा मेन हांगासरलो जी कामां थोडी जाता ती खंय तरी अशें बांदपाचें आसता किंवा आनीक कितें आसा. लोकांक गरज आसा ती काम करपाक जाय. नुस्तें पयशा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें ना. हांवें 2 मुद्दे म्हणटा हांगासर. एक हे माध्यमांसून म्हाका उलोवपाक मेळ्ळा म्हणून उलयता. रियल आसा. कोणाकय गांवांत विचारूंक शकता तुमी. हांगा एक व्हाळ आसा. व्हाळ आनी त्या वटेन एक न्हंय आसा. न्हंयच्यान एक फाटो येयल्लो आसा. कितली तरी वर्सां आसा थंयच्यान. थंयची अख्खी झाडां काडून ते सगळे लेप केल्या. हांगासरले लेप केल्या. झाडां भितरची काडल्या सगळे त्या व्हाळांची हेतूंची. हे लोकांची मागणी नासली आनी अशें जें काम जाल्लें आसा पंचायत अंडर ते योग्य ना. कित्याक जाणा ते जेन्ना ऊर येयले तेन्ना ते सगळें पाणी हे सायडीन येयलां आनी लोकांची जमणी बीन ते झाडां काडलेली आसता. पयलींची झाडां ती त्या हेतून आशिल्ली ती काडल्या सगळीं. ताका लागून जमणी लोकांचे बरेचशे तुटून गेल्ले आसा. अशें कित्या खातीर काडली झाडां ती? हे पयशा खातीर आनीक कितें. लोकांची मागणी ना कितें ना. हे सगळे मिनिस्टर लेवलाचेर चल तुका कॉन्ट्रॅक्ट दी हे ती हांव अशें म्हणना प्रूव ना. पण लोकांची गरज नासतना लोकांनी मागणी करिनासतना अशी कामां जाल्ली आसा. हेच्या वयल्यान समजा हांगा कितें चलता तें. म्हाका अशें जेन्ना जाता तेन्ना खरेंच एक डावटूय निर्माण जाता आनी लोकांक समजा जर लोकांक जाय ती कामां पयलीं ते कर न्हू. जाय ती कामां पयलीं मागणी ना. वयल्यान लोकांक लॉस थंय कितें जमण गेली व्हांवून गेली ती तुटून गेली आनी कितल्या वर्सांची झाडां ती पिडी जात आसा भितर ती सायटीक झाडां आसा. ते मेन न्हंयचे जे प्रोटेक्ट करता अशें ती अशी झाडां आसा. खूब कडेन मँग्रुव्ज ट्रीज ज्यो आसता त्यो घट धरून रावता. जे तड आसा पळय जमनीची किंवा न्हंयची ताका घट धरून रावता. सो अशा टायमार ही झाडां मारप किंवा असल्या तरेची जायती झाडां आसता ती मारप खूब म्हारग पडपाक शकता. जे भाईन सांगलें आत्तां की जमनी व्हांवून वयता ताका तडे पडटा ताका इल्ली जमीन खसून वयता. लाखाची कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या न्हू. कित्याक लागून घेतल्या ती. लोकांचे तेतून फायदो कांयच ना. म्हणजे हेच्या वयल्यान सरळ कळटा की पयशा खातीर कामां करतात. आतां जेन्ना उलयता तेन्ना मोठ्यान म्हणटा की आपूण खूब कामां केली आपूण इतली कामां केली पेडण्यान अशी केली तशी केली. कामां प्रत्यक्षान कितें दिश्टी पडटा अशी
कामां अशी कांयच करूंक ना आनी कोणाक अशें सर्वीस बी अशी कांयच दिवंक ना कांयच ना. बरं हांगासरल्यान मेजर प्रोजेक्ट आशिल्लो एक इलेक्ट्रॉनीक सिटी आशिल्ली किंवा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अशा तरेच्यो गोश्टी अजून कंप्लीट जाल्ल्यो दिसना हांगासर. ना ना काय करना कांयच ना. बरोबर. पूण म्हाका एक सांगा, पेडण्यान जर मतदारसंघान पळयत जाल्यार MGPक चड वालोर आसा, BJPक चड वालोर आसा की काँग्रेसीक? वालोर म्हणटा तो आतां सद्या जर तशी पार्टी जर येत जाल्यार MGक आहा. हय MG येतली तसो जाल्यार. म्हाका सांगा की कितें जाल्लें जाय पेडण्यान तुमकां जे जावना अजून खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो जाल्ल्यो जाय अश्यो कितें आसा थंय? पेडण्याचो विकास जावपाक हांगा फॅक्टरी विक्टरी जावपाक जाय, कंपनी भुरगीं हांगासरली कामाक लागपाक जाय असो विकास जावपाक जाय. भुरग्यांक कामाक म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी खूब वाडल्या अशें दिसता. हय बेकारी चड आहा. चड आसा. जर कॉला येयली जाल्यार ताका सर्वीस मेळना शिकोवन सुद्दां. बाबू आजगांवकराचें लक्ष कशें कितें आहा? तेजें कितें आहा तो अशें म्हणजे गरिबा कडेन अशें पळयना तो. म्हाका सगळे कडेन आयकपाक गेला गरिबां कडेन पळयना अशें खूब. म्हणजे हांव पत्रादेवी गेलो, हासापूर गेलो, गरिबां कडेन पळयना हें म्हाका पयलीं सांगतात. गरिबा कडेन पळयना अजिबात पळयना. ना ना. जे लंडलट पार्टी आहा तसल्याकच तेणी हें करप. आयज हे फोडाफोडीचें राजकारण जें आसा गोंयांत तुमी पळयता की काँग्रेसचे 10 आमदार गेले, MGPचे 2 आमदार गेले. ह्या गोश्टीक फोडाफोडीचे राजकारणा कडेन कशें पळयता तुमी? हे फडाफडणीचें राजकारण म्हणजे पयशाचें न्हू. हय जाका पयशे दिले तो हेका BJPक वयता अशें पयशांचेर चलता न्हू. ते इकूच घेवप. आतां उरल्या ती फक्त लोकांचे नोकरेची कामां उरल्या, बाकीचे जे डेव्हलपमेंट आहा पळय ते मॅक्झिमम जाल्लेले आहा. खंयचे 3 प्रोजेक्ट हांगासर जर बाबू आजगांवकरान हांव खासदार निधींतले म्हणिना बाबू आजगांवकरान हांगासर केले अशें खंयच्या म्हटल्यार 3 प्रोजेक्ट इब्राहिमपुरान खंयचे जर बाबू आजगांवकरान केले ना डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा तशें कितें केलां अशें 3 प्रोजेक्ट खंयचे जर हांगासर सांगले जाल्यार? लोकांक जे डेव्हलपमेंट जे आसा आतां खासदार निधींतल्यान जास्त जाले बाबू आजगांवकरान जे फाटले 4 वर्सांक हांगासर अशें केल्ल्यो अश्यो गोश्टी म्हणजे गांवांत तशें जालें लायटीचे बिट्याचे. अशी खंयची 3 कामां तुमकां दिसता? कामां आतां बाबू आजगांवकरान केली काय आनी खंयच्या तेंचे हेतून येयली खंयच्या खात्यांसून हे काय आमकां कळना पूण जाली कामां. बेस्ट आन्सर. आतां तुमचो जो स्थानीक आमदार आसा हांगासरलो सद्याचो आसा बाबू आजगांवकर तो एक डेप्युटी CM आसा तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टर आसा. ट्युरिजम मिनिस्टर आसल्या कारणान कितें फायदो जाला तुमकां? ना एक तर तुमकां सांगूंक सोदता बाबू आजगांवकर हो मुख्यमंत्री ना हो उपमुख्यमंत्री आसा तेचो PA आसा पेडण्यान तर सांगता हांव. तेचो PA जो आसा उपमुख्यमंत्री आहा आनी तेचो बाबू जो आसा तेच्या हातान कांय ना. जे कितें आहा जे कितें चलयता तेचो PA चलयता. हे सत्य घटना आसा. कोणाकूय विचारा. म्हाज्या बरोबर जी घटना घडटा आनी कांयशे लोकां बरोबर बरेचशे घटना घडल्यात तेचो कारणीभूत आसा तो आसा. आनी जे व्यक्ती 5 वर्सान करोडपती जातात त्याच्या आम्ही जे कितें आहा ते मुळापासून आम्ही शोधपाचे तयार आहा. पेडण्यान किंवा तुमच्या गांवान 2-3 गोश्टी जाल्ल्यो जाय त्यो जावंक ना किंवा तुका जाय जाल्ल्यो अश्यो? टॉवर मेन म्हटल्यार ते आतां आमचो परस्टे गांव ते आतां कांयच नेटवर्क ना. नेटवर्क ना हांगासर? नेटवर्क आसा पूण ते बारीक तो कवठणी म्हणून थंय आसा नेटवर्क. आनी हे नेटवर्क आसा न्ही तो एक पेडण्या BSNL आनी मागीर ते मालप्या हांगा सद्या कांयच ना. म्हणून रेंज मेळटा हांगा थोडी? ना रेंज ना मेळना. सगळे शिकता कशें? वायफाय चालू आसा आनी कोण खंय अशें गांवान सांग्या वयतात तशें गांवान रानान वयतात. हांव सुद्दां दाखोवं शकता तुमी सकाळी आयले जाल्यार थंय सकाळी रेल्वेचे हे आसतात थंय असतात. थोडे ते फुडें प्रायमरी स्कूल आहा तेच्या वयर बसलेले आसतात. MLAन कांयच लक्ष दिवंक ना अजून तरी ना. कोणी विचारूंकय ना रेंज आसा काय ना. आतां आमचे वायफाय सुरू आतां आमी BSNL वायफाय घेतला तो कितें आतां लायनमॅन आतां लायनीर पावले की तांकां एक कट करपाक ते कट करता मागीर 8-8 दीस परत वायफाय ना. आनी वायफाय घेणे सगळ्यां कडेन पॉसिबल ना. हय कित्याक ते एफोर्डेबलय आसपाक जाय. मेजर इशू आसा. आनी जर जे गव्हर्मेंट पळयता सद्या जाल्यार प्लीज समजा ही गोश्ट कारण आयज काल ऑनलायन स्टडीज ही कितली प्रॉब्लम करता हे सगळ्यांक खबर आसा. प्लीज समजा ही गोश्ट. दुसरी गोश्ट कॉर्पोरेट हावजीस जर आसा तेंच्यांनी जर फुडें येवन हेल्प करीत जाल्यारूय म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. कारण गव्हर्मेंट जर आयकना जाल्यार कोणी तरी फुडें येवन ह्यो हेल्प करची गरज आसा.
देऊळवाडा कोरगांव हांगासर पावल्ले आसा आनी विकास सोदपाचो प्रयत्न करतले जाल्यार एक ग्रावंड दिश्टी पडलो आनी थंयसरलो हो विकास आमकां दिश्टी पडटा हांगासर सद्याक हो आसा विकास आनी ताजी परिस्थिती कितें आसा विकासाची परिस्थिती कितें आसा ही तुमकां हांगासर दिश्टी पडटा भुरगे खेळटात बट येस ग्रावंडाच्या सायडीक थोडे ग्रिल्स तुटिल्ले दिश्टी पडटात ग्रास अनइवन दिश्टी पडटात सो सगळ्यो गोश्टी मातश्यो खूब वेगळ्या परिस्थितीन आसा बट लोक सांगतात अशें आयकलां की बाबा आमकां बरो ग्रावंड जाय पूण अजून पर्यंत बरे तरेचो ग्रावंड मेळिल्लो हांगासर दिश्टी पडना हांगासर एक गोश्ट अशी आसा की फर्स्ट फेजीचेंच काम जालां ह्या ग्रावंडाचें सेकेंड फेज जावपाची आशिल्ली हांगासर ड्रेसींग रूम टॉयलेट बाथरूम ज्यो जावपाच्यो आशिल्ल्यो तातूंतले हांगासर कांयच दिश्टी पडना आनी अशे तरेन विकास जाला हे सांगपाक कितले बाबा सत्य आसा हे पयलीं जाणून घेवपाचे प्रयत्न करपाक जाय आमी सकाळच्यान पेडणे मतदारसंघात सकाळच्यान भोंवतात आनी मतदार राजा ही कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येयले मतदार राजा म्हणजे मत मारतना तुमी राजा आसता हें मातशें लक्षांत दवरात जे कोणाक निवडून हाडटा ताका ताजी कामां पळयात ताणी कितें केलां ताजे विचार ताजें विजन हें पळयात नक्की पूण ही कार्यावळ आतां 8:30 जाले आनी आमी हांगासर सोंपोवपाक सोदतात आमी हासापूर हांगासर सुंदर गांवांत आसात आनी सोंपयता आसतना कांय गजाली हांव तुमच्या मुखार हाडपाक सोदतात त्यो म्हळ्यार आयज अशे खुबशे लोक आमकां मेळ्ळे जे उलोवपाक सोदताले पूण कॅमेराचेर उलोवपाक सोदूंक ना तांच्यांनी ताचें कारण की एक भंय आसलो तांकां की आपल्या धंद्या खातीर आपल्याक त्रास करीत काय आपल्या जिवनान आपल्याक त्रास करीत हो भंय तांकां आसा की जो कोण आसा रुलिंगान किंवा जो कोणाचे बद्दल उलयतले ते तांकां त्रास करतले काय म्हणून सो हो भंय म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक नक्की कितें तरी वेगळो बदल घडयतलो अशें दिश्टी पडटालें हो भंय जेन्ना दिश्टी पडटा तेन्ना एंड विकास सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो खूब जाणांक विचारलें बीन की बाबा विकास आसा खंय आसा कितें आसा जाल्यार आमकां तो अजून हांगासर तसो विकास दिश्टी पडूंक ना विकास खंय आसा तो आमी सोदपाचो प्रयत्न करताले आनी ही सकाळच्यान कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येतना आमचे वांगडा आशिल्ले आमचे स्थानीक रिपोर्टर आमचे मकबूल आनी आमचे वांगडा आमचे प्रवीण भाय आशिल्ले जे आमकां हेल्प करताले खुबशे ह्या गोश्टी खातीर एंड हांव आमच्या प्रेक्षकांक दाखोवपाक सोदता आमचे बिहायंड द कॅमेरा जो मनीस आशिल्लो तो कोण तो आनी बिहायंड द कॅमेरा ताका आतां कळटलें की त्रास कितली जाता लायट पडली काय सो त्रास हे जाता लायट पडली काय बट येस आमकां ती संवय आसा थँक्यू व्हेरी मच तुमी हो प्रोग्राम पळयलो आयचे ह्या विकाक इतलेच आयचे ह्या विकाची कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडणे मतदारसंघ फुडल्या विकाक आनी एक मतदारसंघ घेवन तुमच्या मुखार येतले तोपर्यंत पळयत रावत प्रुडंट देव बरें करूं